नमस्कार मॅडम. गोवन बिझनेस सिरीजान तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. एक खूप बरें दिसता तुम्ही आता सांगल्या प्रमाणे आमकां की तुम्ही एक एज अ वायफ हाऊसवायफ आसून तुम्ही हो बिझनेस करता, कपड्यांचो बिझनेस करता. सो एक कपड्यांचो बिझनेस करपाक थोडो तकलेन कसो येयलो तुमच्या? एक सुरवातीकूच विचारपाक जाय कारण हांगासरूच सुरवात जाली आसतली न्हू तुमच्या बिझनेसाची. पयलीं हांव घरान हाऊसवायफ आशिल्लें न्ही. म्हणटा हांवें कितें चिंतलें हांव घरान बसून कितें तरी करूंक जाय. एक तरी कामाक वचपाक म्हाका घरांची पेरंट्स दिनाशिल्ले घोवाचे. तेन्ना हांवें कितें चिंतलें हांव कितें तरी अशें कितें बारीक बारीक धंदो कितें तरी करतलें म्हणून. हांवें कितें चिंतलें कपडे विकपाचें चिंतलें. म्हळ्यार कोण तरी अशी लोक आसा न्हू वळखीची ती घेतली अशें म्हणून हांवें थोडोच पयलीं एक 10,000 चालू केली. मागीर इल्लें 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 हांव सगळ्या कडेन मेळोंक लागलें, कोणा वांगडा वचपाक लागलें. मागीर इल्ली इल्ली म्हाजी फ्रेंड्सीप वाडली. तितून मागीर आतां हांव इल्लें इल्लें करून आतां 20 वर्सां जाल्यार हांव हो धंदो चालू केला. आता मॅडम एक सहजच एक तुमकां प्रश्न नॉर्मली केलो जाल्यार एक तुमी 20 वर्सां म्हटली. 20 वर्सां पयलीं खंय तरी कपड्याच्या बिझनेसान कॉम्पिटिशन मातशें कमी आशिल्लें आनी आतां पळयलें जाल्यार लॉसय जाता आनी फायदोय जाता. ना आतां कॉम्पिटिशन हेवी वाडला. आतां वयता थंय कपड्यांच्या शॉपार किंवा दुकानां खूब दिसता. सो तुमी कॉम्पिटिशनाक कशें कितें पळयता ह्या की कॉम्पिटिशन खूब मेन न्हू आपले समज प्रोडक्ट विकपाक जाय जाल्यार? ना आपल्याक खंय तरी दुसऱ्याक पासून एक वळख मेळटा म्हणून भितर सरप. कित्याक 4 लोकां मदीं मिक्स जावपाक मेळटा, तेच्या बरोबर वावरोंक मेळटा. ती कशी वावरता आपूण कशें हें पळोवपाक लागून हांव हितून फर्स्ट पायरी घेतलें. कित्याक हांव केन्ना भायर सरना नासलें. एक फावट हांव भायर सरलें. ओके. हांव घरानूच हें करता. तुमी फर्स्ट टायम तुमी हो स्टॉल घातला? हय. वाव. पणजे घातला आनी आतां हो सेकंड ओके. टायम सेकंड स्टॉल असो घातलो. तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसा कपड्यांच्या बिझनेसान? म्हणजे समज कोण समज बायल जर करपाक सोदता तुमच्या सारकी जर कोण हाऊसवायफ आसा जर ती बिझनेस करपाक सोदता तिने ऑफकोर्स करूंक जाय. कित्याक कितें तरी आपल्या हातीन एक घडोवन मोडपाक करपाक मेळटा. दुसऱ्याचेर डिपेंड रावपाक मेळना. आनी हो धंदो खंय कोणें केलो न्हू तेका लॉस ना. हो पोटाक लागून करता आनी हे करपाकूच जाय. खंयचेय बायलेन ना खंयचेय कितें करता पळय तेका लजप ना. ओके. कित्याक चोरून जाल्यार लज न्हू, वेवहार करपाक लज. बरोबर. आतां मॅडम हितूर मार्जीन प्रॉफीट मार्जीन कसो कितें आसा ह्या बिझनेसान? कारण हें समजप खूब इम्पॉर्टंट आसा न्हू. एकदां लॉसूय जाता, एकदां फायदोय जाता. तितून मूड ऑफ करप ना. केन्ना जाल्यार केन्ना फायदोय जाता, एकदां लॉसूय जाता. तितून हांव हें करिना. लॉसूय आसतातूच ह्या बिझनेसान? आसतात, ओके. ऑफकोर्स आसता. पूण तितून हें करप ना, मूड ऑफ करप ना. पूण खंय तरी फुडें करूंक मेळटा न्हू. केन्ना जाल्यार फुडेंय चान्स मेळटलो म्हाका, तेज्याहून बरो मेळटलो. तेन्ना हांव तितून आतां हितूर खंयच्या खंयच्या वरायटीचे कपडे येतात किंवा कसल्या कसल्या क्वॉलिटीचे कपडे येतात कशें कितें आहा? कपडे तुका कॉटनान येता, मागीर तुका सिल्कान येता, मागीर मलमलान येता. तुका घेता तशी वरायटी आसा. कमी पासून तुका चड पर्यंत. आतां पळय 200 रुपया पासून 1000 पर्यंत, 2000, 4000, 10,000 तेजे प्रमाणे क्वॉलिटी प्रमाणे वरायटी प्रमाणे तुका घेवपाचें आहा. तें तुमचेर डिपेंड आसता कस्टमराचेर. ते आमचेर ना. आतां तुमी घरा कडल्यान विकतात, थोडे जाण शॉपार विकतात किंवा ऑनलायन विकतात. सो डिफरन्स कितें आसा ऑनलायन आनी घरा कडल्यान कपडे ऑनलायन ते तूं पळोवन घेता. पूण तो जेन्ना कपडो घरान हाडटा पळय तो एकदां बरो आसता, एकदां बरो आसना. तूं कॅश घेवन शॉपार घेता पळय तो तुका पळोवन घेवंक मेळटा. आनी हे तुका ऑनलायन घेता तूं पूण तो कपडो तूं हातीन घेवन पळोवंक शकना न्ही. जेन्ना हाडलो की मागीर मूड ऑफ जाता. बरो आसलें जाल्यार बरें, ना जाल्यार तो कपडो वेस्ट न्ही. आतां तुमी म्हटल्या प्रमाणे तुमच्या बिझनेसाक 20 वर्सां जाली. सो तुमी हो बिझनेस बिल्ड कसो केलो किंवा नेटवर्क तुमचो वाडयलो कसो तुमी लोकां मेरेन पावयलो कसो? कारण तुमी काय मिडिया चड यूज करूंक ना आसतली. पयलीं हांव जेन्ना गव्हर्मेंटाचे ट्रेनींग आसताली हितून गिरदात तेन्ना हांव जेवणाच्यो ऑर्डरी घेतालें. तेज्या बरोबर हांव म्हाजे कपडे तेन्ना कमी आशिल्ले. तेन्ना हांव त्या जेवणाच्या बरोबर हांव म्हाजे कपडेय घेवन वयता. लोक जेवन 5 मिनटां रेस्ट घेता तेन्ना हांव ते कपडे राखयतालें. तो बिझनेस म्हाजो हांव सासू करताली जेवणाचे आनी तितून हांव तिका हातबोट घालून तितून मागीर हांव म्हाजोय बिझनेस मिक्स केलो. हांव तितून इल्लें इल्लें म्हटल्यार तुमी केन्ना लजोकूच ना आपल्या व्हरपाक? थोडे लजतात ना आपूण कशें व्हरप? हांव ह्यो धंद्याक लज ना न्ही. ते पोटाक लागून करता न्ही हांव. सो आतां जर भुरगे जर कपड्याच्या बिझनेसान येवपाक सोदता, जर कोणाकूय करपाक जाय किंवा हाऊस वायफाक जर करपाक जाय जाल्यार ती खंयच्या गजाली लक्षांत दवरुपाक जाय? मेन म्हटल्यार आपूण लॉस जातलें ते विचार करपाचें ना. कित्याक केन्नाय तूं केन्ना जाल्यार फायदो तुका मेळटलो. आयज नाल्यार फाल्यां मेळटा. एकदां पयलीं लॉस जालें फुडें तुका चान्स बरो मेळोंक शकता. तेन्ना त्या कामाक तुवें लॉस धरप ना, टेन्शन घेवप ना. आयज नाल्यार फाल्यां तुका खंय तरी तूं ऊंच हेजेर पावोंकूय शकता न्ही. आतां तुमच्या दृश्टिकोनांतसून गव्हर्मेंट लोकल बिझनेसांक सपोर्ट खऱ्यांनीच करता?
कशें कितें करता आहा ऑफकोर्स करता. आनी तूं पूण सपोर्ट आपल्यानूय कोण तितून वावरपाक जाय. तुवें त्रास घेवपाक जाय जाल्यार तेयी तुका सपोर्ट करता. आतां आमी गोवोरमेंटाचो सपोर्ट कसो घेवपाचो काडून गोवोरमेंट दितात आमकां सपोर्ट पण आमी कसो घेवपाचो किंवा एडप्ट करपाचो. आपल्यान जावन मेहनत करूंक जाय. तेंचे पासून उलोवंक पावोंक जाय. तेंचे कडेन उलोवंक जाय. जेन्ना तेंचे कडेन आमी उलोवंक पावतलीं तेन्ना ते आमकां मदत करतले. तेज्या पयलीं ते आमकां मदत करूंक शकना. आतां सहजच तुमी एक दृश्टीकोन अजुनूय गोंयांत पळयलो जाल्यार अशें सहजच एक प्रश्न कॉमन आसता की गोवोरमेंट जॉब बरो सेफ सॅलरी तरी मेळटा. सो तुमचो दृश्टीकोन कसो कितें आसा गोवोरमेंट जॉबाचेर? गव्हर्मेंट जॉब बरोच. कित्याक फाल्यां सकाळी कसलेय हेका जाल्यार गव्हर्मेंट जॉबाचें कितें तरी फाल्यां सकाळी तुमकां मेळटा. कितें एक कसलो बिजनेस करतलो पर्सनल जाल्यार ते ताका लोन तुका मेळटा. आतां आमकां कितें आमकां लोन मेळपाक खूब डिफिकल्ट. आमकां गव्हर्मेंट जॉब मनीस हाड म्हणटात जेन्ना तुका लोन मेळटा नाल्यार तुका लोन मेळना. पूण जे मनीस गव्हर्मेंट आहा तांकां पर्सनल ते खंय तरी जॉब करता तेंचे सॅलरीच्यान तरी वयता हो तेंचे कडेन आसता. एक एडवांटेज आसता म्हणटा तुमी. आनी जर आतां आमकां जर तुमी आतां ह्याच म्हटल्यार एक कनेक्ट करता की जर तुमकां जर लोन काडून बिजनस एक्सपांड करपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंट सपोर्ट करचो ना ह्या गजाली खातीर? करतलो ऑफकोर्स करतलो. आपल्यान तेंचे कडेन पसून उलोवंक जाय. तेंचे कडेन आपले प्रॉब्लेम सांगूंक जाय तेन्नाच ते आमकां हेल्प करतले. जेन्ना हांव तेजे पासून वचना जाल्यार तो म्हाका करूंक शकना. तुमकां मेजर प्रॉब्लम्स कितें येयले ह्या बिजनेसान? 20 वर्सांत कितें प्रॉब्लम्स चड येयले की तुमकां खंय तरी दिसलें आसतलें न्हू की आपूण इतलीं वर्सां कित्याक करता आतां बंद करया दुसरें कितें चालू करया कितें तरी जालें आसतलें न्हू? हो बिजनेस केलो आपल्या जेन्ना आपल्या हे काम करीत जाल्यार आपलें शरीर खंय तरी धांवपळ करता. आनी जेन्ना हांव बंद करतलें तेन्ना म्हाजे कडेन लॉस येतलें आनी हांव बेकार बसलें काय म्हाजे कडेन हो तो बिजनेस करना जाल्यार हांव लॉसान पडटलें. पूण हो बिजनेस केल्यार हालचाल जाता. दुसऱ्या कडेन उलोवंक मेळटा. टायम पास हें जाता. तेन्ना म्हाका हो बिजनेसा फुडें आनी व्हरोंक जाय. येस वाव. तुमचें कितें प्लॅनिंग विजन कितें आसा फुडें व्हरपा खातीर जर तुमी शेअर करपाक शकता जाल्यार? म्हाका ह्या बिजनेसान न्ही फुडें व्हरोंक जाय. म्हाका खंय तरी अशें एक जाग्यार म्हणल्यार नांव राखूंक जाय की बाबा हें आमी जायनासलें हें करून दाखयलां. आतां एक सहज एक आनी जर तुमकां प्रश्न केलो की आतां हो बिजनस तुमी करता जाल्यार तुमकां हो बंद करचो पडलो जाल्यार तुमचे कडेन दुसरो ऑप्शन कितें आसा किंवा तुमी कशी ग्रो जातली? कारण आजकाल कपड्याच्या बिजनेसान खूब कॉम्पिटिशन वाडपाक लागलें. हेवी कॉम्पिटिशन जाल्यार तुमी जाणात एक खंयसरूय लोकल गेल्यार 4 शॉपां सोडलेले एक शॉप कपड्यांचे मेळटात आमकां. सो हितूर तुमचें कशें कितें आसा? हो बिजनेस जाल्यार दुसरो बिजनेस हांव हात घालूंक शकता. कित्याक लाडू नाल्यार जेवणाचे ऑर्डरी घेवंक शकता. तितून वतन पॉसिबल हांव तितूनय इनवॉल्व जावंक शकता न्हू. आतां तुमी आनी एक म्हटलेलें सहजच एक की तुमकां सुरवातीक घरा कडेन सपोर्ट नाशिल्लो म्हणून. आतां कसो कितें सपोर्ट आहा? कारण एक 20 वर्सां जालीं. पूण आतां म्हाका तेंकां हांव ते वावरता ते पळोवन म्हाका तेंच्यांनी सगळ्यांनी आतां सपोर्ट केलो की तूं कर म्हणून आमी आहा तुज्या फाटल्यान. आतां म्हाका सगळे म्हाजे भुरगीं नाल्यार घोव म्हाका सपोर्ट एनी टायम दिता. तूं कर फुडें आमी आहा तुज्या फाटल्यान. म्हणजे जे सुरवात करपाक जाय एका बायलेन मागीर सपोर्ट मेळटलोच. एक तुमी हावज वायफाक तुमी एक मॅसेज दिया जेणे करून ती सुद्दां घरा कडेन बसून कितें ना कितें करपाक शकतली वा करपाक जाय. खंयचेय बायलेन लजचे शिवाय कसलोय बिजनेस करूंक शकता आनी तेंच्यांनी करचें. आनी म्हाका दिसता खंय तरी बायलां म्हणजे ना चली भुरगीं खंय तरी वयर वयची. आयज दादले आयज काल बायलांकूय चान्स आसा. बायलांनी खंय तरी वचून वावरूंक जाय. खंय तरी बिजनेसां हात घालूंक जाय. खंय तरी तेंचेंय नांव करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. खंयची बायल घरी बसून कितें ताका हात दिवसान ताका वयर काडचें हें हांव सगळ्या कडेन विनंती करता. आनी एक तुमकां जर गोंयच्या युथांक जर कितें सांगपाक जाय तुमी एक सांगपाक शकता? कारण आयजचे गोंयचे युथूच खूब इम्पॉर्टंट आसा. फुडें आमचो फ्युचर चलणारें गोंय चलणारें तेच आसा. तेंच्यांनी कशें कितें पळोवचें? एक बिजनसान वयचें काय जॉबाक वयचें? तुमचो कितें दृश्टीकोन आसा? हय जॉब तो जायच. जॉबा बरोबर तुका बिजनेस जाय जाल्यार पार्ट टायम करूंकूय शकता. तितून फाटीं सरचें न्हू. सगळ्यांनी फुडें सरचें हातभार घालून आनी बायलांक जावं दादल्यांक एकामेकाक सपोर्ट करचो इतलेंच हांव तेंचे कडेन विनंती करता. तुमकां सहजच एक कितें तुमच्या बिजनेसा बद्दल सांगपाक दिसता की तुमच्या बॅकबोनाक सपोर्ट केल्या लोकांनी जर तुमकां कितें सांगपाक दिसता जाल्यार तुमी सांगचें? खंयचेय बायलेन जावं दादल्यान कसलोय बिजनेस करता आसतना फाटीं सरचो न्हू. तेंच्यांनी बायल फुडें सरली जाल्यार दादल्यान तेंकां सपोर्ट दिता आनी दादलो फुडें सरलो जाल्यार बायलेन हात दिवचो हात फुडें घालचो. येस इतलेंच हांव देवा कडेन मागता. येस थँक्यू सो मच. तुमचे स्टोरी आयकून खूबच बरें दिसलें. असोच तुमचो बिजनेस जाल्यार फुडें सरचो. थँक्यू वेरी मच.